रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा सुवाळ्या निमतान सरकारान सरकारी कर्मचारी आनी हायस्कूल कॉलेजींक 22 जानेराक सुटी जाहीर केल्या। कांय राज्यांनी ह्या दिसा ड्राय डे जाहीर केला। ताचेर विचारल्यार मुख्यमंत्र्यान हांसून वेळ मारून व्हेली। येता त्या 22 तारखेक राम मंदिर राम प्रतिष्ठान सोहळा प्रभू रामचंद्र प्रतिष्ठान सोहळ्याच्या निमित्तान सगळीकडे उत्सव व दिवाळी उत्सव जावचो म्हणून गोंय सरकार गव्हर्मेंट सर्वंटाकूच खातीर पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर करता। गव्हर्मेंट सर्वंट, नॉट प्रायवेट ना, सुटी स्कुलांक सुटी आसतल्यो। इट इज एन आमच्या गव्हर्मेंटाच्या सर्वंटांक डायरेक्ट आमच्या पब्लीक हॉलिडे दिवपाक मेळटा। ओके, स्कुलाक सगळ्यांक सुटी आसतली। ओके, गव्हर्मेंट पब्लीक हॉलिडे, स्कुलाय सुटी। त्या दिसा ड्राय डे म्हणून डिक्लेअर केला। सो गोंयानूय ड्राय डे म्हणून डिक्लेअर केला। तूं सगळ्यात कित्याक सांगता रे एका दिसा? फ्लायओव्हरा खातीर पर्वरे रस्त्याच्या डायव्हर्जनाक वेगवेगळ्या कामांक मंत्रिमंडळाचे बसकेत मान्यताय दिली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कॅबिनेट बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो। पर्वरे फ्लायओव्हरा खातीर हेवी गाडयांक सकाळी 6 ते राती 10 मेरेन पत्रादेवी मार्गान गोंयांत नो एंट्री। उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान नोटीस जाहीर केल्या। गाडयो बांदा दोडा मार्गासावन गोंयांत। पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचे वेरियस ट्राफीक डायव्हर्जन जे करपा खातीर जाय आशिल्लें NH 66 करता आसतना ताच्या खातीर वेगवेगळी सँक्शन आयच्या कॅबिनेटात दिल्या। म्हणजे आमी इट इज अ एमर्जन्सी वर्क, कारण आमकां आतां जो NH 66 पर्वरीचो फ्लायओव्हर करपाक जाय ताच्या खातीर वेगवेगळी कामां डायव्हर्जन दिलां। मजगती पत्रादेवीसान गोंयांत हेवी गाडयांक सकाळी 6 ते राती 10 मेरेन नो एंट्री। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान नोटीस जारी केल्या। सगळ्यो गाडयो बांदा दोडामार्ग दिवचल मार्गान गोंयांत एंट्री मारतल्यो म्हूण स्पश्ट। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। उत्पलान आपल्याक 2027चे विधानसभा वेंचणुकेंत मेळचें म्हूण पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताचें आव्हान। उत्पलान केल्ल्या आरोपांचेर मिडियान बाबुशाक विचारले तेन्ना आपूण हांगा टॉम डिक आनी हॅरीक जाप दिवपाक येवंक ना म्हूण बाबुशान थोमणो मारलो। पणजेचो आमदार अकार्यक्षम। पणजे स्मार्ट सिटीचे मॅस जाला। पुताक महापौराचे खुर्चेर बसून सामकीच वाट लायल्या म्हूण कांय दिसा पयलीं उत्पल मनोहर पर्रीकार पत्रकार परिशदेंत उलयल्लो। ताचेर आज मिडियान आमदार बाबुशाक विचारले। बाबुशान ताचेर उत्पलान 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत मेळ म्हूण आव्हान दिलें। पळयात। Tom, Dick and Harry, I am not here to answer you. Tell him to come meet me in 2027. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। कुळ्या 2 अल्पवयीनांचेर गँगरेप। पुलिसेन छत्तीसगडाच्या 3 उखल्ले। थंय डबल ट्रॅकिंगाचें काम करपी सना सिंग, जय सिंग आनी देवलाल आंगरियान दोगांचेर पयर राती बलात्कार केलो। तिगांयकूय गँगरेप आनी पॉस्को कायद्या खाला अटक केला। चवकशी चल्ल्या। गोंय पुलिसांनी एक राती गँगरेप एक रजिस्टर केल्ली आसा आनी ह्या गँगरेपीन 2 विक्टीम गर्ल सफर जाल्ली आसा आनी जी अरेस्ट केल्ले आसा हे 3 जाण भुरगे हे छत्तीसगडचे। आनी हे जे डबल ट्रॅकिंग काम चालू हे कामार हे सगळे भुरगे कामाक आसले थंय। आनी ही जेन्ना गजाल 8 तारखेक घडली तेन्ना वास्को जे रेल्वे पुलीस स्टेशन आहा तांणी हांगा कंप्लेंट केली कोळये पुलीस स्टेशनाक। आनी ते उपरांत तांकां काल राती 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आहा। तितूर सना सिंग एज 24 छत्तीसगड, जय सिंग एज 35 छत्तीसगड आनी देवलाल अगारिया एज 22 हो छत्तीसगड। ह्या तिगांकूय राती कोळये पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आनी अंडर 376D गँगरेप आनी पोस्को अशें मेळून तांकां सद्या ताब्यांत घेतलेले आसा आनी आयज तांकां मेडिकलाक व्हरोन फुडलो जो कितें आसा रिमांड ते घेवपाचें आसा। कुळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। दिव्यांगांक शिक्षणाचे मळार खंयचे पर्याय आसा ते विशयी पर्पल फेस्टांत खासा मार्गदर्शन। वॉशिंग्टनांतले नामनेचे विद्यापीठाचो एडमिशन कावन्सिलर निकोलस नेरो शिक्षणा विशयी म्हायती दिता। त्याच विद्यापीठांतल्यान दिव्यांगांक BA, MA, PhD मेरेन शिक्षण घेवपाक मेळटा। निकोलस प्रुडंटा कडेन उलयलो। मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा है गोवा में पर्पल फेस्टिवल में। सो मैं ऑन द वे गैलवर्ड यूनिवर्सिटी US से आया हुआ हूँ यहाँ पर। वहाँ पर MA, BA
एंड PhD, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. जो भी डेफ, हियरिंग इंटरप्रेटर्स, हार्ड ऑफ हियरिंग लोग जो भी ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं वो आ सकते हैं मेरे पास में, पूछ सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे वहाँ जाना है, कैसे एडमिशन लेना है और सारी प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने के लिए हूँ. सो आई रियली हैप्पी टू हेल्प यू. कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं गैलवर्ड यूनिवर्सिटी से फर्स्ट टाइम पर्पल फेस्ट में आया हूँ. सो ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे अलग अलग डिसेबिलिटीज़ को देख करके, व्हील चेयर यूज़र्स, ब्लाइंड पर्सनस को सबको देख करके, सब कुछ एक प्लेस पर है. ओ माय गॉड, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये सारी डाइवर्सिटी, एक जो पूरा डेफ कल्चर है, सारा कुछ कल्चर एक साथ देख करके. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. कालवाडे काणकोणा रानदुकरान अचकीत गाडयेर धपको दिल्ल्यान भुरग्यांक शाळेत पावपाक वचपी काका आनी भुरग्यांक दुखापत. उपरांत खंय फाटल्यान येवपी आनी एकल्याचेर परतो येवन दुकरान धपको दिलो. सकाळच्या वेळार घडणूक. भुरग्याचे तकलेक मार लागला. भुरग्यांचेर काणकोण हॉस्पिटलांत मुळावे उपचार करून मडगांव हॉस्पिटलांत स्कॅनिंगाक धाडलो. दुखत आवडीचा मी एक बुलेटवाला हळूहळू लहान भुरग्याली दूख करून त्याका माल देणे त्याका मला म्हणटा त्याका हेल्प करपाक नाका अशी हांवें गाडी स्लो केली मला सायडीन दवरली. सायडीन उबो हांव तितलो तो त्याका माल घेवन मरे म्हाजे गाडयेक मारलो. गाडयेक मारला म्हणटा पण सायडीन भुरग्यांक मार लागला, तकलेक मारला, म्हाज्या पांयाक लागला. कोणाला भाव घेऊन येतालो तेजेवर खंयचे एक्झॅक्ट खंय पडलो तूं काणकोण हॉस्पिटलांत ताका प्राथमीक उपचार दिले आनी भुरग्यांक दोतोर येवपाचो म्हणून त्या भुरगो तो तितले वेळ भंयाक रडत आशिल्लो. भुरग्यांक दोतोर येवपाक तो तात्काळाक पावलो 45 मिनटां. आमी जेन्ना वचून विचारलें ती म्हणटा भुरग्यांक दोतोर येवना. तेन्ना आमी वचून चॅक केलें आनी वयर वचून फर्स्ट फ्लोरार वचून पळयलें तेन्ना भुरग्यांक दोतोर थंय आशिल्ली. तिका विचारलें अशें केस जालें ती खबर आसा काय म्हणून. ती म्हणपाक लागली आपणाक कांय खबर ना. तेन्ना तिका ताबडतोब हाडून त्या भुरग्याचेर उपचार केले आनी ताका स्कॅनिंग आनी एक्सरे आतां चालू आसा. आनी दुसरो जो आशिल्लो अनिल जो नायक ताका पांयां मार लागला. भुरगो आशिल्लो ताका स्कॅनिंगा खातीर मडगांव धाडलेलो आसा. म्हयन्या भितर पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडप सुरू. जुवारी, मांडवी आनी शापोरा न्हंयचो NIA रिपोर्ट आयला. मीन खात्याक EC मेळ्ळे उपरांत रेंव काडपाक मार्ग मेकळो. मुख्यमंत्री उलयलो. तेवटेन पारंपारीक रेंव ट्रान्सपोर्टाक परवाने दिवचे म्हूण पेडणेचे रेंवकार आमदार प्रवीणाक मेळ्ळे. प्रवीण म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन इश्यू सोडयता. जुवारी, मांडवी आनी शापोरा न्हंयचो NIA रिपोर्ट आयला. म्हयन्या भितर EC मेळटली. ते उपरांत पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक मार्ग मेकळो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. रेंव जी काडपाची आसा तेजी EC आतां डायरेक्टर ऑफ मायन्सान एप्लाय केली. आमकां म्हयन्या भितर एनवायरमेंट क्लियरन्स जे डायरेक्टर मायन्सा कडल्यान मेळपा जाय ते डायरेक्टर मायन्साक एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळटले. 3 रिवर जुवारी, मांडवी, शापोरा ह्या 3 रिवराचे जाल्यार 4थ्या रिवराचे एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणजे रिपोर्ट येवपाचो बाकी उरला. एकदां मेळ्ळें काय ट्रेडिशनल पद्दतीन रेंव काडपाक गोंयकारांक सगळ्यांक परमिशन मेळटली. जाता तितके बेगीन 1 म्हयन्या भितर मेळपाक शकता. गोंयची पारंपारीक रेंव ट्रान्सपोर्टेशन वेवसाय सुरू करचो मागणी घेवन पेडणेचे रेंवकार आमदार प्रवीणाक मेळ्ळे. प्रस्न सुटावो जायना जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान येवपी ट्रक आडोवपाची शिटकावणी. महाराष्ट्रान तांकां पास ना एक्चुअली आनी हांगा येयले काय लिगली जाता म्हणटा ते चुकीची आहा. ते आमचे जीत आमदार मांद्रेचो आमदार आनी तो नितेश राणे येयलो न्ही तांकां तशें करप ना न्ही, चुकीची गोश्ट. जेन्ना तेंचे पास आहा तेन्ना ते ही पास दिवन ती हांगा गाडये घेवपाची आसता. आमी हे मागणी घेवन येयल्ले आहा की आमची जी तेरेखोल न्हंय आहा ती अधिसूचित करची ताबडतोब. आनी आमचे जो पारंपारीक रेती वेवसाय आहा जवळ जवळ हांव 40 ते 40 वर्सां पासून हांव सदांच पळयता की रेंव कशे रेंवे धंद्यांत लोक कशे आहा ते. आनी आमचे जे जवळ जवळ 150 रेंवकार आहा ते सध्या उपासमारीच्या हेचेर आहा. सगळे तेंचे बंद जाल्ले आहा. आमदार प्रवीण थळाव्यांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. विशय बेगीन सुटावो करचो म्हूण मागणी. 2 म्हयन्या भितर रेंव कायदेशीर करपाचे मुख्यमंत्र्यान उतर दिला म्हूण प्रवीण सांगता. सीएमान सांगला कितें जाता तितले बेगीन जे पळय रेल्वेचो कितें प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व करचो. सीएमान सांगला आफ्टर 1 मंथ तुमचे ते प्रॉब्लम कितें आहा ते सॉल्व करता. कित्याक आफ्टर 1 मंथ लिगलायज करून दिता माझा
आसतलें ताका लागून आतां सीएमान हांकां सगल्यांक सांगलेलें आहा पण जाता इतले बेगीन सीएमान म्हाका दिसता हितून भर घालपाची खूब गरज आहा फाल्यां कितें वाद जावंक जायना कित्याक महाराष्ट्राचे हांगा गाडयो येवन आनी आमचो बिझनस आमी घरा बसून हें चलचें ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि मकबूल माळगीमणी. गोंयांतल्या दिव्यांग आनी खासा भुरग्यां खातीर लागपी व्हीलचेअर, हियरिंग एड आसूं वा हेर यंत्रणा प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्रा वतीन ती फुकट मेळटली. बांबोळे जेएमसीत मुख्यमंत्री, डीन आनी सोशल वेलफेअर खात्याच्या संचालकाचे हजेरेत खासा भुरग्यांक साधन सुविधांचे वितरण केले. आयज जीएमसीन प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र हांगा ओपन जाल्लो आसा. हाचे उक्तावण आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केले. दिस वॉज नोन एज DDRC, डिस्ट्रिक्ट रिहॅबिलिटेशन सेंटर. आता तो दिवासा केंद्र जाला. आता हो परमनंट आसतलो हांगा अँड वी वील बी गिवींग फ्री ऑर्थोसिस अँड प्रोस्थेटिक्स. Prosthetics means the part which is lost from the body. We give artificial limb and we will also give the springs for the people in our deformity. It is under the Pradhan Mantri scheme. Our Honorable Health Minister had allotted this area. In India, this is the 51st Kendra. एक खूप उमेदीची गोष्ट आमकां आलिम्को आनी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टीस एंड एम्पावरमेंट सेंटर तांच्यांनी आमकां एक प्रपोजल दिल्लो की अशें एक प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जातून जे पळय दिव्यांग लोक आसतले तांचे खातीर जे पळय एड्स एंड एप्लायन्सीस आसतले, व्हीलचेअर म्हणत, हियरिंग एड म्हणत, इन्क्लुडींग इलेक्ट्रीक चेअर्स, इलेक्ट्रीक व्हीलचेअर आनी अशें इवन आर्टिफिशियल लिम्स, पांय म्हण, हात म्हण तांचे खातीर एक केंद्र करपा खातीर एक प्रपोजल आयिल्लो. हाजो फायदो म्हणजे गोंयभर लोकांक हांगा जे पळय दिव्यांगांक गरज पडटली ते फुकट मेळटले. थोडे तांचे डॉक्युमेंटेशन एक आसतलें, एक इनकम लिमीट एक आसा 22,500 आनी त्या क्रायटेरियान आयले जाल्यार तांकां फुकट मेळटलें. स्टुडंटा खातीर बांबोळेच्यान रुपेश राव. म्हादयचेर सरकार सिरियस. सुप्रीम कोर्टात गोंया वाटेन निकाल लागतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. मोपा उपरांत जमनीचे दर वाडल्यात. लोकांनी जमीन विकच्यो न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयांत सरकारा आड उलयतल्यांचो आवाज चिड्डोवपाचो यत्न जाता. अपात्रता याचिकांचेर अधिकारी बसतात. विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा तथ्य ना. म्हादयचेर गोंय सरकार सिरियस. सुप्रीम कोर्टात गोंय वाटेन निकाल लागतलो. गोंयकारांनी जमीन फुडल्या पिळगेक राखची. लेजिस्लेचर दिसा सीएम उलयलो. सातत्यात सगळ्यांच्या काळजांतलो विशय म्हणजे म्हादय आनी म्हादयचेर उलोवपाक लागले आमी कोणूच हो विशय केन्नाच सोडिना, सगळे जाण उलयता. पण आयच्याय दिसा सुप्रीम कोर्टात ह्या मॅटराचेर आमी आमची ठामपणे बाजू मांडीत आसा. आमी खंयसरूच हरूंक ना आनी आमी केन्नाच हारचे ना. लिगल बॅटल त्याच पद्दतीत आसा आनी आमी जिखतले. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच कोणी कोणाक उलोवपाचो आडयला? केन्ना आडयला? म्हाका दिसना कोण केन्ना खंयसर आडयला काय म्हणटा. जो तो उठसूट हुस्कारांक थंयसर 30 कोटी रुपया दिले जाल्यार ते येवन उलयतात. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येयला, तुमच्या जमनीच्यो किमती आनीकूय वाडटल्यो. पण तेच लोकांक कळपाक जाय. म्हाजें म्हणणें आसा आमी सगळ्यांनी मेळून लोकांक सांगपाक जाय कवडी मोलाच्या भावांनी आतांच जमनी विकूं नाकात, त्यो सांबाळून दवरात फॉर युअर फ्युचर जनरेशन. युरी म्हणटा गोंयांत उलयता ताचो आवाज दाबपाचो यत्न जाता. म्हादयचेर सरकाराचें लक्ष ना. First, the threat to our lifeline Madhai. This is still unresolved and appears to be more critical in 2024. Second, the casino industry holding River Mandovi at a siege. One is concerned with the growing threats to the freedom of choice and expression. The other is the plague of defections. महाराष्ट्र विधानसभेचो सभापती राहुल नार्वेकराची लेजिस्लेचर दिसाक खासा हजेरी. We are celebrating the 60th Diamond Jubilee year of the Goa Legislative Assembly. And therefore, it's a matter of pride, privilege and honor for me to share the dais with dignitaries to address this august gathering on this extremely joyous and extremely pious day for Goans at large. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. फुडल्या वर्सा सावन संजीवनी साखर कारखानो सुरू करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें उतर. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनाचेर गोमंतक उस्कार संघटनेन आझाद मैदानावेले धरणे फाटीं घेतले.
संजीवनीचो फुडार मुख्यमंत्री स्पश्ट करी मेरेन आझाद मैदान सोडचे ना म्हूण उस्कार सोमार सावन आझाद मैदानार 2 दीस जाले धरण्यार आशिल्ले. संजीवनी सागर कारखानो परत सुरू करात म्हणून गोमंतक उस्कार संघटना आझाद मैदानार धरण्याक बशिल्ली. सोमारा सकाळी सावन ते आझाद मैदानार आशिल्ले. ते सोमारा मुख्यमंत्र्याक मेळपाक सोदताले. मात मंगळारा सकाळी मुख्यमंत्री मेळ्ळे उपरांत धरणे फाटी. मुख्यमंत्री म्हणटा फुडल्या वर्सा सावन संजीवनी साखर कारखानो सुरू. एडवर्टाइजमेंट जी आयली RFQ फ्लोट केलो संजीवनीचे तांकां सांगलो तांकां फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय 3 म्हयन्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेता आमी सो दॅट विशय मिटलो तांचो. तांकां खंयसरूच ते विड्रॉ तांकां खंयसरूच तांकां आतां पर्यंत 30 कोटी रुपया फारीक केल्या सगळ्या जाणांक. तांकां ऊस लायना आसतना सगळ्यांक पयशे मेळटाले. ते कित्याक येयले कोणी भडकून हाडले म्हणून म्हाका खबर ना. कारण तांकां फुडलो 5 वर्सांची कमिटमेंट आसली पयशे मेळपाची. इतके मेळटा आसतना तांकां परत हांगा कोणी हाडले म्हाका कळोंक ना आनी कित्याक ते शुगर फॅक्टरी 5 वर्सांच्या भितर सुरू जावपाक जाय आसली. तांचे 5 वर्सांचे पयशे सुशेगाद मेळटाले. आतां जाले मार्च पर्यंत जातले. मजगती शेतकार म्हणटा मुख्यमंत्र्याच्या उतराचेर आमी सातिस्वेत. आमी विचारले की आमी आतां ऊस हे करपाक म्हणजे ऊस तेणी फुडल्या वर्सा आपल्या हितून फॅक्टरी हाडून घाला म्हणटा तुमकां पयशे मेळटले तुमी ऊस आतां फाल्यांच्यान चालू करा अशें म्हणून फॅक्टरी आमी ऑर्डर दी म्हणल्यार त्या प्रमाणे सीएम मान्य जालो आनी त्या प्रमाणे आमकां ते फाल्यांच्यान आमकां जे आमी कितें उलयल्ले मिनिट्स ते आमकां मेळटले रोखडे आतां. आमकां एरिया सर्टिफिकेट पयलीं संजीवनी दिताली ती एरिया सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेटर सावन ते एरिया सर्टिफिकेट प्रत्येकाक दिवपाक चालू करता म्हळ्यार ते एरिया सर्टिफिकेट कितली कल्टिवेटेड केली त्या प्रमाणे आमकां बँकां लोनिंग करताले म्हणजे तें लोनिंग घेवपाक आमकां एरिया सर्टिफिकेटची गरज आसता ती दीत म्हणल्यार. आनी त्याच बरोबर हो ऊस संजीवनी फुडल्या वर्सा आमचो घेतलो म्हणटा तुमी नवे जमान ऊस लाया आनी हे ऊस लावपा खातीर तुमकां डायरेक्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाय म्हणून सांगता आमकां. पुटींग बीड ते ऑलरेडी तेणे आज जाहीर केला ऑलरेडी डिक्लेअर म्हणजे पेपराचे ऑलरेडी तेणे दिला इश्यू तेजी बी आयची मिनिट्सान तेणे नोंद घेतल्या. पण आता सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळ्ळें हें सांगलें तितलें केलें आमी सॅटिस्फाय. सो आतां तुमी कितें विड्रॉ करता तुमचो स्ट्रायक? आमी आतां विड्रॉ करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचें मायनिंग बेगीन सुरू करात म्हूण गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्ट्स आनी गोवा मायनिंग संघटना मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळी. खणी सुरू केल्यार गोंयची अर्थवेवस्था घटमूट जातली. खणींचेर चलपी हेर वेवसाय धंदे सुरू जातले. ट्रकवाले बार्ज गॅरेजी पसऱ्यांक नेट मेळटलो. मायनिंग सुरू करूंक लक्ष घालचें म्हूण संघटना मागतात. रेट वी आर किपींग परमनंटली बट इयर्स तांकां एट अ टायम 50 वर्सांचे पे करपाचे आहा पयलीं ताचो आमी विचार करता की कमी वर्साचे पयलीं घेवपाचे म्हणजे इज ऑफ डुईंग द बिजनस. पयशे तेजे बाकीचे घेतले वयतले पण आतां सपोज 50 वर्साचे जाल्यार पयलीं सपोज 10 वर्सांनी घेतले परत 10 वर्सांनी परत 10 वर्सांचे घेतले बिकॉज एट अ टायम तांकांय बी ते 250-300 पेटा फारीक करप सद्या मागीर काडटा तांची डिफिकल्टी आहा. तांकां जाता तितलें बेगीन मायनींग सुरू जावपाक जाय बट एकूय पयसो जो आसा पळय ज्या फॉर्मुलाच्या प्रमाणे घेवपी तांकां पयशे कमी जातले. आ इयर कितें तरी सवलत तांकां दिवपाचो विचार करूया. प्रदेश काँग्रेसीचो प्रभारी माणिकराव ठाकरे राजकीय परिस्थितीचो अदमास घेवंक गोंयांत फुडाऱ्यां कडल्यान गोंयचें राजकारण समजून घेतलां. आज फाल्यां 2 दिसाचे बसकेंत अभ्यास जातलो म्हूण ठाकरे उलयलो. दुसरे फावट बसका जातली तेन्ना खंय वेंचणूक स्ट्रॅटेजीचेर उलोवप जातलें. काँग्रेसीन राहुलाच्या भारत जोडो यात्रेचो स्टिकर लॉन्च केलो. आज पहली विजिट थी तो पहले विजिट में सभी नेताओं के साथ यहाँ की मैं जानकारी ले रहा हूँ पॉलिटिकल और मैं जानकारी लेने के बाद दूसरी बार जब आऊँगा तब उनकी मीटिंग होगी उसमें बहुत सारे प्रस्ताव हम रखेंगे बहुत सारी चर्चा करेंगे. लेकिन आज सबको मिलकर आज और कल पूरे दिन भर मिलकर मैं जानकारी लूँगा कि क्या पॉलिटिकल स्थिति है उसमें से हम आगे जाने के लिए किस तरीके से रास्ता निकाल सकते हैं. वास्को बायणा 42 वर्सां उपरांत एक फामील रियुनायट. 82 वर्साचो अमीर भाय 42 वर्सां आदीं मुंबय शेणिल्लो. कसो तरी तो गोंयांत पावता. ताका बायणाची एक फामील पोसता. बरो ना जालो म्हूण फामील एक दिसा ताका दोतोर मेहूल शुक्ला कडेन व्हरता. तेन्ना उलयता उलयता सुत्रां जोडून दोतोर गुजरातांत वैजकी सुत्रां कडच्यान फामिलीक सोदून काडटा. खासा रिपोर्ट. 42 वर्सान एक फॅमिली रियुनायट जाल्ली आसा जी आमकां प्रायमरी इन्फॉर्मेशन मेळटा की हांगा डॉक्टर मेहूल शुक्ला जो आसा हाका लागून एक वायटल रोल हाणें प्ले केलो आनी खंय तरी आयज एक फॅमिली आफ्टर 42 इयर्स रियुनायट जाली.
आज 42 इयर्स के बाद डॉक्टर ने जब उसके दोस्त को फ़ोन किया, लोग तो जिसके फैमिली में रहते हैं वो मेरे ही पेशेंट है। कल उन्होंने सुबह में आकर बताया हमारे ये जाम्बू में, हमारे गुजरात में गांव में हमारा नेटिव है। तो मैंने बाद में कांटेक्ट किया गुजरात से, तो कल सुबह में उन लोगों को कांटेक्ट हो गया और ये लोग रात को फ्लाइट में लेने के लिए आ गए। शुक्ला और उनका स्टाफ और जिनके यहाँ भी जो रहते थे उन्होंने ट्राई किया और मैं अभी तो आप कितने साल के? आप कितने साल के थे? 12-14 साल। ये लोग का अरे कोशिश किया करा, हमको मिला अभी गुजरात जाना है दादा, इधर नहीं। एक फॅमिली हांगा आसा, फाटल्यान फॅमिली आसा, आमच्याच वॉर्डान रावता आनी तेणीन तिची सासूमाय ती जवळ जवळ 40 वर्सां तेका एका आतां सांबाळत आसा आनी इतले जाणटे खंयचे ह्या तरी काळान कोण सांबाळना. आमचो हो डॉक्टर आहा पळय तो गरिबांचो डॉक्टर आहा, खरोखर तांणी प्रूव जाल्लेले आसा आनी खरोखर हांव तेंचे अभिनंदन करता, खरोखर तुका अभिनंदन करता और आपको बधाई देता हूँ जो किसी को नहीं मिल सकता है वो आपको पिताजी मिल गया. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.